सुरुवातेक गीत घेऊया. A8, पेज 4. A8. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक तुमचे सगळे असो. आवडीनो आयज आमचो विशय म्हणटो जागृत रावात कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नकळो. सेवा धर्मीक वरोस सोंपूंक येता तेन्ना इगोजमात आमकां उडास करता फुडल्या जिविताचो. हें जिवीत संवसारांतूच आमचें सोंपना पूण आमकां अनेक जिवीत आसा म्हणून आनी त्या जिविताचो उडास करून ह्या दिसांनी ह्या तिनूय चारूय आयतार फुडल्या जिविताचेर नियाळ करूंक इगोजमात आमच्या लागीं मागता. म्हणटच सगळी तयारी करूंक जागृतायेन आमी जियोंक आमकां आदार आनी कृपा मागया. आयज आमच्या धर्म प्रांतीक वेदी सेवकांचो आयतार पाळटा. वेदी सेवक आमचे ऑल्टर सर्वस आमचीच भुरगीं आसा गांवची तांचे पासून आमी मागुया. ह्या दिसांनी जरी तो तांकां येवंक मेळना तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. उदीक मोगान ती सेवा करूंक आनी तातूंतल्यानूच देव आपोवणी आमच्या ह्या तांकां देव आपोवणी येवंक आनी तांणी जेजूची सेवा अदीक करूंक मागया. आनी पातकाची दूख धरून देवाच्या एकामेकाची मोगसणे मागया. सोमया ह्या संवसारांत तुजी सेवा करतना आमी तितली जागृताय सांबाळूंक ना. तुका गवाय दिवन जिवोवचे परस तुजेर आमी आड गेल्यात. वेळाचो इबाड करून आमी व्हड पिशेपण वेंग मारल्यात. आमकां बोगस लायता. आमी पातकी म्हूण वळखून आमी आमच्या पातकाची दूख धरता आनी तुजी काकूत मागता. सोमया ताकत कर, क्रिस्ता ताकत कर, सोमया ताकत कर. सोर पुलवा देव आमची ताकत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. महिमा देवाक स्वर्गी आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका
तुझ्या बरोबर आम्ही तुझ्या वापरता सोन्याची सुरिसा बापाच्या इतिहास होता सोन्या देवाचे शिरे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूर तू बापाच्या उजव्यात बसताय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्याचा नाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलाच तू पवित्र एकलाच तू ईश्वर एकलाच तू परमेश्वर आमेन. आमी सोमेस्तां बसोत भेटयता तेच बरोबर आमी मागता रमेश आनी राखल रॉड्रिगीस आपलो लग्नाचो दीस पाळटा आनी शॅरोल रोसाना फेर्नांदीस आपलो जल्माचो दीस पाळटा. देवान तांचेर आशिर्वाद घालून मागता. प्रार्थुया. चड पदवीदार देवा आमच्या कोनवड्या बापा आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्याक आनी कुडीक कसलीच आडखोड नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. उपकार आमी मागता आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी रात चलयता सासणाच्या सासणा. जानवायच्या पुस्तका वेले वाचप. जानवाय पोरजोळीत तिचो पोरजोळ उणो जायना. तिचो मोग करता ती तिका रोखडीच सोदून काडटात आनी सोदतल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतल्यांक आपणाची ओळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सरता. भोव सकाळीं जावन तिका सोदतल्यांक कसलीच आडखोड सांपडची ना. ती तुज्या दाराशी बसलोली तुका मेळटली. तिचेर चीत दवरूंक सोपून जाणवाय. तिचे पासत जागरण करून रावता तो रोखडोच हुस्क्या मेकळो जातलो. आपणाक मानवतात तसल्यांक सोदूंक ती आपुणूच सगळ्याक भोंवता आनी तांचे वाटेरूच मोयपासान तांकां दिश्टी पडटा आनी तांच्या सगळ्या चिंतनांनी ती तांकां भेटता. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच पोरी म्हजो आत्मो ताणेला तुका देवा. म्हजी कूड तूं कोतरेकता पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या. दी म्हाका तुजें दर्शन काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक भोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजे ओंठ तुजी तोखणाय कोत्तले निरंतरी. दिसान दीस तूं दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवाक. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. पोट भर जेवलोले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगोडटले तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तुजो उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दवरलां दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी.
तुज्या पाकांत्याचे सावळेंत कुशलकायेन मुरगोडटा. हे पळय म्हजो ओत्मो, तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब: देवा म्हज्या देवा, म्हजो ओत्मो तुका दायला. वाग्योन पावलोन तेसलोनिकारान बरयलोलें पयलें चिटीवेलें वाचन. भावा भयणानो, बरवसो नासलोल्या येरा मनशां पोरी तुमी कोंता बरी जायना जावन मरणाची न्हीद न्हिदल्यान तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणा जालोली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तोर सोत मानता. त्याच पोरीन जेजूचेर बोवाळ दवरून मेल्यान तांकां देव ताचे बरोबर परतून हाडटलो. सोम्याचे शिकोवणेंतलें आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें: सोमी येता तेन्ना आमी जिवी आसतल्यांक ती मेल्ल्यान तांचे आदीं वेची ना. तर हुक्म परगटलेल्या महान देवदूताचो ताळो घासतलो आनी देवाचो कोंडो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण काशार स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बोवाळ दवरून मेल्यान ती पयली पुनर्जीवन जातली. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पुऱ्यान जिवी उरतल्यान क्रिस्ताक अंतराळान मेळचे खातीर ताचे बरोबर रुपांचेर उखलून व्हरतले. म्हणटच आमी सदांकाळ सोम्या बरोबर आसतल्या. देखून ही उतरां मनान दवरून एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचें उतर हें उद्गार. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तें तुमी नकळत. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मना तुका स्तुत्या. जेजून आपल्या शिसाक ही वोपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलेल्या 10 आंकवारी भाशेन सर्गीचें राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्या बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेमेवंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोदयांनी बोवाळ आयकूंक आयलो. पळयात, न्हवरो पावत येता, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो.
पिसाट आनी शाण्यांक म्हळें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालवल्यात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावोशें तेल ना जायत. विकतल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवन येता म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्र्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबडीनो, जागृत रावात, कित्याक दीस हो घडी तुमी नकळत. हे भाशेन शुभ वर्तमान आमचें सोंपता. आमी जाणां आमच्या 2 देशां मदें शिमेचेर पारो करून सोल्दाद आसतात, सैनीक आसतात. आमचे BSF आमी म्हणटा तांकां बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स. समजुया दुस्माना लागीं गुळयो आर्मां आसा जाल्यार आनी आमचे कांयच घेनासतना थंय गेले जाल्यार आमी म्हणटले पिसाट कशें. वो समजुया खंय तर उजो पेटला आनी आमचे फायर ब्रिगेड हे वेता, पूण तातूंत उदक घेनासतना वेता. आमी म्हणटलो हे पिसाट कशें. वो समजुया कोण एक घर बांदून सुरू करता, पूण ताचे लागीं पयशेच ना. आमी म्हणटले हे पिसाट कशें. कसल्याय कामाक आमी थाराव घेता तेन्ना थोड्यो भोव गरजेच्यो वस्तू आसताच आनी आसूंकूच जाय, आनी तेन्नाच तीं कामां पुर्ती जाता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां 5 पिसाटांची आनी 5 शाण्यांची वापर. तांचे लागीं कितें तरी उणें जालें. पिसाट आसली तांचे लागीं तेल उणें जालें. बाबडीनो, ह्या वाचपाचें नियाळ करचे आदी पयलें वाचप आयज आमकां सांगता, जाणवाय आपणावंक जाय, ही ओदीक गरजेची म्हूण. जाणवाय म्हळ्यार कितें? आमचे कोंकणी भाशेन आमी म्हणटा कोणूय शिकलेलो मनीस आसा. 2 उतरां आसा, शिकलेलो आनी दुसरो जाणार. म्हातारो आनी जाणटो आमी म्हणटा. म्हातारो वर्सांनी पिरायेन वाडलेलो, पूण जाणटो म्हणटा तेन्ना हो मनीस जाणार म्हणटा आमी, कित्याक ताका जिविताचो अनुभव आसा. जाणटो जाणार तो दुसऱ्या उतरांनी. म्हणटच शिकलेलो म्हणून आसता आनी जाणार, ही दोनूय उतरां भाव भयणो एकूच न्हय. पुस्तकांचेर वाचून आमकां जायतें शिकप मेळटा. शिकलेलो आमी म्हणटा. आनी आमची भुरग्यांक आमी जायते प्रोफेशनल करूंक सोदता, शिकप दिवन तांकां. दोतोर, अदवोगाद आनी आर्किटेक्ट जायते आसा प्रोफेशनां, आनी करूंकूच जाय, कित्याक तांचो शिकल्या उपरांत फुडार बरो जावंक जाय म्हूण आमी अत्रेकता. पूण आमी तेच बरोबर पळयता शिकलेली मनशाय जाणविकायेन वागना. जाणार म्हणटा तेन्ना जिविताचो अनुभव, ह्या शिकपा बरोबर तांकां जिविताचो अनुभवूय आसूंक जाय. आनी तेन्ना हो मनीस जाणवायेन भरलेलो जाता. ट्रुली वायज. शिकलेलो इज लर्नड आनी जाणार तो ट्रुली वायज जावन म्हणटा. शिकपूच आसल्यार पुरोना, कित्याक आमी जाणा जायते फावटी दोतोर जाता, पूण आडकां करून मनशाचे भाग बी घेवन थोडे फावटी पयशे घेता. जाणार शिकलेलो पूण जाणविकाय ना. हो जायत कडेन बाबडी जावन थोडे फावटी शिकलेलो पूण उमेदीन काम करिना, नो एन्थुजियाजम. हो कडेन जायत शिकलेलो
पूण ब्रायब घेता. हो घडये जायत शिकलोलो पूण तरी आसतना आपल्या खाला आसलेल्यांक स्वता शिकलोलो मनीस जाणार म्हणूंक जायना आमच्यानी. पूण जाणार तो बावडिलो जिविताचो अनुभव घेवंक वावुरता आनी जिविताच्या अनुभवांतल्यान तो शिकता. न्हय फकत पुस्तकांचेर पूण आपल्या जिवितांतल्या अनुभवाचेर आनी दुसऱ्याच्या जिवितांतल्या अनुभवांचेर तो शिकता. अशें जाल्यार आयचे पयलें वाचप आमकां म्हणटा जाणार आमी जावं. आनी ही जाणविकाय खंयच्यान मेळटा? देवा कडची आमकां मेळटा. देव जावन आसा सर्व जाणार. गॉड इज द सोर्स ऑफ दीस विजडम. आनी ही जाणविकाय जेजू वरवीं आमकां मेळटा. बाबडीलो ही जाणविकाय आमकां आपणायतना शुभ वर्तमानाची आमी नियाळ करीत जाल्यार कांय जाण पिसाट आसता, कांय जाण शाण्यो. आदल्या काळार अदीक करून जिदेवांच्या काळार लग्न समारंभ आमचो जाता ते भाशेन एक दिसाचो आसनासलो पूण 7 दीस पर्यंत चलतालो. आनी 7 दीस हो समारंभ चल्ल्या उपरांत 7व्या दिसा उदेक करून व्हंकल आनी आंकवारी ह्यो सगल्यो न्हवऱ्याक मेळोवंक रातचो हो समारंभ जातालो. तो तांचे काजार दिसाचे न्हय रातचे जाताले. कांय घोडितां जेजून हातूंत शुभ वर्तमान म्हटल्या ती हो वेपार सांगतना थोडे घडये जायनासले ते भाशेन. कित्याक लग्नाचो उत्सव आसता तेन्ना दार तांचे केन्नाच बंद आसनासलें. 7य दीस हें दार उक्तेंच. बँक्वेट आसलें तेन्ना जेवण आसलें तेन्ना हें दार उक्तेंच आसतालें. पूण जेजू सांगूंक सोदता तो एक ही वेपार तो कित्याक तरी लावंक सोदता. आनी कित्याक लावंक सोदता? तो म्हणटा न्हवरो तो जेजू म्हणटा आपूण. हो समारंभ काजराचो तो म्हणल्यार जेवणाचो एक दीस आमी सगळीं बरोबर सर्गीच्या राज्यान गॉड्स किंगडम आनी आपयलोली आनी ब्रायड्स मेड सगळीं आंकवारी ह्यो जावन आसा सगळीं आमी क्रिस्ती मनशां. म्हणटच निमण्या वेळार रावना जावंक पूण 2 दिसा आमची तयारी करूंक ही घोडिता जेजू आमकां सांगता. आमकांय आमच्या बावतिजमाच्या दिसा दर एकल्याक असलीच दिवली दिल्ली आसा, पोंडी दिल्ली आसा आनी ती तातूंत तेल घालूंक दर एकल्याचेर आमचेर दवरलेलें आसा. सुरवातेक आमची दिवली ही पोंडी दिल्या तातूंत तेल कसलें आमी घालता बाबडे? तेल घालता एकामेकाचेर विस्वासाचें. तेल घालता आमी दुसऱ्यांक पावपाचें. तेल घालता आमी भावार्थान वाडपाचें. आनी ह्यो वस्तू अदीक गरजेच्यो आनी शाणे मनशां हे आपणावंक वावुरता. न्हयच शिकलेलो जावं पूण शाणो जावं. टू बी वायज. आयज जेजू लागीं आमकां दर एकल्याक असलेंच मोल आनी मागें. बरे सुवातेर वेळाचो आमी अर्थ शिकूंक वावरया. निमण्या वक्तार रावचें न्हय. जाणवायेचें पुस्तक सांगता जाणवाय आपुणूच फुडें सरता आपली वळख दिवंक. हीच जाणवाय आमच्या दाराशी बसता आमकां मेळूंक आनी ती आपुणूच सगळ्यांक भोंवता आमकां सोदूंक. जाणवाय देव आमकां दिता. ही जाणवाय घेवंक आमी आपणावंक वावरूचें. कांय वर्सां हांव जियेतलो. म्हाका आनीक जायतीं वर्सां आसात असलें मौन घेवन जिवचे बंदेक. दर वखदार आमची तयारी आसता आमी वावरी. वेळाचो फायदो काडून दुसरे सुवातेर आमच्या जिवितान प्लॅनिंग करून कांय फावटी आमी जियेता सदांचे भशेनूच. आयलो दीस सोंपलो दीस. वेळाचे आमी हे एके वाटेन आमी प्लॅनिंग करूंक आनी ते प्रमाणे आमचें जिवीत मांडूंक. आमी जाणा भुरगीं पिकनिकेक वता तेन्ना जाय तें प्लॅनिंग करतात. तेच भाशेन आमच्या जिवितांत आमचें हें प्लॅनिंग करता. आनी तिसरे सुवातेर गावतलो आमचे कोणटेन तें आमी कसलें गरजेचें तें उदीक आमी सोदून काडप. खंय तर आमी पयस वेतले जाल्यार थोड्यो वस्तू गरजेच्यो आसता. समजी आमी भायल्या गांवांत वेतले आमची पासपोर्ट गरजेची आसता. वो आनी खंयच्या प्लेनार वता आमची टिकेट गरजेची आसता. म्हणटा तसल्यो कांय घडीता सर्गीच्या राज्यान भितर सरून आमकां कितें गरजेचें. वॉट इज दॅट लॅकिंग इन माय लायफ. कितें कसलें तेल म्हज्या जिवितान उणें आसा.
हे आमी सोदूंक लागले तोच जेजू आमकां हीच जाणवाय फावो करूं. फुडें हाडुया. तुमचोच भावाक आमी सगळीं माजार चालुया. सोत मानता देवा सोत Catholic Holy Sote, Concepta, Patkache Poksone, Kurichurich Rockons, First Amen. जेजू आमचो स्वामी म्हणटा दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नकळत देखून आमी जागृतायेन बोलली जावन देवा बापाचो आदार मागुया. आमच्या दोन्ही फुडेऱ्यांनी समेस्ताचे बरें चिंतून सगळ्यांच्या जिविताच्यो दिवत्यो पेटयलेल्यो सांबाळून वाडून तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या राजकी फुडेऱ्यांनी वेलाचो दुरुपयोग करिनासतना सोर्गीचे राज आसा हें मनान दवरून पोरजे पासोन आपणाक फावो केल्ल्या वेलाचो बरो उपयोग करून तांकां बापाचो आलाशिरो मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमी हांगा एकठांय जाल्यात ती आमच्या सगळ्या पिशेपण पयसावन सर्गीच्या राज्या पासोन व्हड शाणेपण जागृताय सांबाळून आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आयज वेदी सेवका खातीर मागतना तांणी सदांच चतुरायेन वेदीची सेवा करून आनी जेजूक आपल्या साद्या स्वभावांतल्यान गोवाय दिवन जिवन आनी तांचे बोलणेन आमकां देव आपोवणे फावो जावन खेरीत तांकां बापाची मजत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. मोदोळा बापा तुज्या पुतान आमकां सर्गी राजाचें दार उगडून दिलां तर आमच्यो पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन ताच्या बरोबर भितर सरून आमची खालती मागणी आमी मानून घे आनी आमकां जागृतायेन कर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. बेटोवने वेल्यार गीत घेवया. C43, पेज 46. C43. आमची
पडिल्लो म्हजे तुमचें बलिदान सर्पविदा देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मेळ्ळे. आमच्या राखी परिसुरेच्या देवाक सुरेस्पर मानून घेऊ. प्रार्थया. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कश्टा मरणाचो समरोन आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमची सर्वेस्पराक वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिलवासुया. मनशाने करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पविदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आम्हा समेस्तांक जिवीत सासणाची. आपल्या मोहिमेवन सर्व प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्वीची. देखून आतां सगळ्या देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच कशेन कश्ट मरून ससुपेच्या आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्यानी सासणीक कराराचें रगत. पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पास उभी राहूया.
कोनवळे बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गीचें बोड बऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोपच्याक तुजो मोगाचो आत्मा आमच्या काळजांनी घाल हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे असो सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घाला वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वरकर गीत घेऊया F12 पेज 91 F12